रोग प्रतिकार शक्ती वाढवपा खातीर योग हो एक सुंदर आणि गरजेचो असो विषय. काळवेळ कोणा खातीर थांबना. दिसा फाटल्यान दीस, वर्सा फाटल्यान वर्सां वतात. वेगवेगळे महत्वाचे दीस दर वर्सा येतात. तातलोच 21 जून आंतरराष्ट्रीय योग दीस. सगळो संसार म्हळ्यार शेकड्यांनी राष्ट्रां, लाखांनी व्यक्ती उमेदीन पाळटात. पूण अंदू संवसाराचेर एक व्हड संकट आयला, कोरोनाचें. जणू काय ताचेंच राज्य. लाखांनी लोकांक ताची लागण जाल्या आणि ते वाडतच आसा. लाखांनी रोगी मेले लेगीत. दुर्भाग्यान ताचो धुमाकूळ चालूच आसा. अशें घडपाक आमीच जबाबदार. सरकार प्रयत्न करतात रोगाक आळाबंद हाडपाक. डॉक्टर, वैज्ञानिक वखदां, वासिनां सोदपाक संशोधन करतात. प्रयत्न चालू आसात. केन्ना यश मेळटलें नक्की ना. पूण तितल्यान कांय दक्षता घेवपाक सांगल्यात. तोंडार मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग म्हळ्यार 2 मनशां मदीं 1.5 ते 2 मीटर अंतर, हँड सॅनिटायझर वापरप, पायतना भायर सरप, भायर वतना घाल्ले कपडे सदांच धुवप, अशे सादे मुद्दे. पूण सगळेच जण हे सगळे प्रामाणिकपणान पाळटले अशें ना. कांय वेळार ते शक्य नासता. ताका लागून लॉकडावन घाला, ताचे कडक पालन जायना. रोग पातळत आसा, मरणां वाडत आसात. चडशे जाण रोगाच्या आणि मरणाच्या भयांत आसात. जग कशें वागतलें तें आमच्या हातांत ना. पूण आमी आमची स्वताची शारिरीक, मानसीक आणि आध्यात्मिक शक्ती सहज वाडोव येता. हाका मुख्य उपाय म्हळ्यार शास्त्रशुद्ध योग. शारीरिक व्यायाम समजून योग केल्यार सगळ्या पैलूंनी फायदो जावचो ना. योगशास्त्राची 4 मुखेल तासां आसात. तांचे सारखे पालन जाय. आहार, विहार, आचार आणि विचार. आहार म्हळ्यार आमचे जेवण खाण तें पौष्टीक जाय. पूण मुख्य म्हळ्यार सात्विक, शाकाहारी जाय. कारण सृष्टीकर्त्यान आमचे शरीर शाकाहारा खातीर घडयलां, मांसाक आहारा खातीर न्हय. जेवण सारखें आसल्यार सगळ्या तासांनी प्रतिकार शक्ती वाडटा. दुसरें म्हळ्यार विहार. शरीराच्या सगळ्या भागाची व्यवस्थित हालचाल. ताका लागून रक्त बरें घोळटा, सगळे घटक सगळ्याक पावतात. हातूंत वेगवेगळी आसनां येतात. पूण ती सगळी फक्त शारीरिक पैलून उपकरना, तर मानसीक, भावनीक, बौद्धीक आणि आध्यात्मिक तासाचो लेगीत आस्पाव जाय. त्याच बरोबर प्राणशक्ती वाडपा खातीर गरजेची म्हळ्यार जलनेती, कपालभाती, भस्त्रिका आणि प्राणायाम. तिसरे आचार. आचार म्हळ्यार स्वताची वागणूक. आयचो मनीस अहंकारी आणि आत्मकेंद्रित जाला. ताची नैतिकता खालावल्या. खा, पी, मजा कर हें ताचें जीवन जालां. सैमाचो तो नाश करता. भारतीय ऋषी पंचमहाभूतांक म्हळ्यार धरती, जल, वायू, अग्नी आणि आकाश हांची पुजा करताले. सैमाक ते मायेन सांबाळटाले. ताचे कडेन सहकार्य करताले. असली सैमीक संकटां येवपाक आमीच जबाबदार. योगशास्त्रांतल्या यम नियमांचे पालनय जावपाक जाय. यम म्हळ्यार व्यक्ती आणि समाजा खातीर सद्वर्तनाचे आदेश. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. नियम म्हळ्यार स्वतःच्या आत्मशुद्धी खातीर आत्मशासनाचे आदेश. शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान. चौथे म्हळ्यार विचार, सद्विचार. ज्ञान हे पवित्र असल्यार तसे विचार येतले. हांगा चड करून आध्यात्मिक ज्ञान जाय. गीतेचो अभ्यास केल्यार मनशाक जिवना बद्दल योग्य मार्गदर्शन मेळटलें. मृत्यूचो भंय ताका दिसचो ना. आज कोरोनामय जाल्ल्या जगाक रोग प्रतिकार शक्ती, आत्मशक्ती वाडोवपाची चड गरज उप्रासल्या. योग दिना निमतान आमी तसो संकल्प करुया आणि सर्वांगान पालन करुया. संकल्पा कडल्यान सिद्धी कडेन वचपाक देव शक्ती दितलोच.